गाईज, गुड मॉर्निंग. वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. तर सकाळची नाही, आय थिंक 10:30 कितें तरी जाल्ली आसा आनी आयज बऱ्याचशा दिसांनी व्हिडिओ जो आसा नाही तो स्टार्ट करता. खूब बरें दिसता एक्चुली कॅमेरा ऑन करून नाही, इतलें बरें दिसता ना, फ्रेश सामकें. तर खूब जाणांनी नोटीस केलें आनी खूब जाणांनी म्हाका कॉन्टॅक्ट बी केलें. आणि कालचा व्हिडिओ जो तुम्ही पहिला नाही तो खूप ओल्ड असो व्हिडिओ आसा जो काल हांवें अपलोड केला. आय थिंक सो म्हाका नाही 10-1 दीस जाले दिसता हांवें कांय व्हिडिओ बीन अपलोड करूंक ना. सो एटलीस्ट म्हटल्यार आयच्यान स्टार्ट करूया. बरो गॅप घेतला हांवें आनी तेतून नाही खूब जाणांचे प्रश्न आसले की हांव व्हिडिओ कित्याक अपलोड करिना बीन ते म्हणून. आनी तितून थोड्यांक अशें बी दिसलें की हांव वारीक बीन गेलें म्हणून. तर तशें कांयच ना, हांव घरात कडेन आसलें. तुमकां म्हाजो फेस डल दिसता आसतलो आनी तेच्या भायर म्हाजो आवाज मातसो असो चेंज जाला. सो सद्या न्हय भरपूर अशी थंडी म्हाका आनी मम्मीक न्हय खूब अशी थंडी जाल्या आनी तेका लागून व्हिडिओ बीन हांवें कांय पोस्ट करूंक ना. कारण बॉडी बीन इतली पेन जाताली की तितून आतां सुद्दां कॅमेरा हातीन घेवपाक सुद्दां म्हटल्यार ताकद नाशी. म्हटल्यार हात वयटा सामको. सो एटलीस्ट म्हटल्यार आयज व्हिडिओ करुया. कारण बरेचशे दीस जाले व्हिडिओ हांवें शेअर करूंक ना आनी खूब जाणां विचारता वॉट्सॅपार की खंय आसा. सो तेका लागून म्हटल्यार तुमकां अपडेट बी गावतलो. आनी हालींच्या दिसांनी पावस बी स्टार्ट जालो. 2 दीस जाले आमच्या हांगसर भरपूर असो पावस पडटा आनी वेदर बरें आसा सद्या सांगपाक गेल्यार. मदींचो पावस पडनासलो. सो 2 दीस जाले पावस भरपूर असो पडटा. आनी ह्या 10 दिसांक मदीं मावशेगेर वचप जालें, मावशी आमगेर येवप अशें चालू बसलें ते. आनी तितून म्हाजी थंडी, मम्मीची थंडी, मम्मीकूय भरपूर अशी थंडी भरल्या सामकी. बट काम हें करूंकूच जायना. आनी ऑर्डरी जे आसा ते हांवें एटेंड करूंक ना कारण जायत नासलें सामकें. सो पळोवया नेक्स्ट वीक. हांवें सगळ्यांक टायम दिला की नेक्स्ट वीक हांव तुमच्या ऑर्डरीक पोस्ट करतलें. सो हेकाच लागून म्हाजे व्हिडिओ येयनासले की थंडी आवाज तुमकां कळटा आसतलें स्लो उलयता हांव. ओके, कारण हें सगळें दुखता सामकें. रातचें बी इतलें दुखता ना आनी रातचें स्पेशली न्हिदल्या उपरांत ना दांतांक बीन थंडेन म्हाजी इतली खाज मारता ना. म्हटल्यार थंडेन खाज येवपाक स्टार्ट जाता दांतांक, इतली जबरदस्त थंडी जाल्या सामकी. सो कशी मातशें कमी जायत येयल्या. सो तरी पण आवाज मातसो आसा. ओके, सो अशा तरेन अपडेट आसा. थँक्यू सो मच तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका विचारल्या म्हणून. कोण गावलो सुद्दां जाल्यार म्हाका विचारताली केन्ना व्हिडिओ पोस्ट करता काय म्हणून. आमकां बेजार येयलो इतले दीस. म्हाकाय बीन बेजार येतालो. 10 दीस जाले काय हे हांवें तुमचे बरोबर शेअर करूंक ना. म्हाकाय कितें तरी अशें चुकलेल्या भशेन दिसतालें. सो फायनली म्हटल्यार आयज व्हिडिओ जो आसा न्हय तो स्टार्ट करुया. कारण बऱ्याचशा जाणांक कन्फ्युजन आसलें आनी बरीचशीं जाणां केअर सुद्दां करतालीं, कन्सर्न आसली तेका लागून. सो अशा तरेन आसा. आनी जस्ट थोडेशें किचनांतलें काम करून घेतलें. मिरसांग बीन वांटून घेतली, मिरसांग बीन रेडी करून घेतली. आनी मम्मी आयज खुबे घेतले. खूब दीस जाले नुस्तें ना हांगसर. वेजूच आसा आनी एक तर तोंडाकूय रूच ना सामकी. आनी तितून आमी तोतापुरी बीन खाल्ले. ओके, तोतापुरीचे शिरे खाल्ले. तितून आनीक थंडी भरली. थंड मदीं नाताली, तितून आनीक थंडी भरली. आनी प्लस मदीं पावस नासलो. वेदर टोटली चेंज जाल्लें. सो मदीं थंड गरम जालें न्हावप सगळें एकदम मिक्स जाल्लें आसा. तर अशा तरेन आयज खूब दिसांनी नुस्तें घेतलां मम्मी. सो खुबे घेतले आनी सुंगटां फ्राय करपाक घेतलें. सो एक कितें तरी चेंज म्हणून. सो अशें आसा. मम्मीन क्लीन बीन करून घेतलें नुस्तें. खुबे करपाचें आसा. मिरसांग रेडी करून घेतलेली आसा. सो थोडी कामां करून घेतली मम्मी. सो अशा तरेन अपडेट आसा. ओके, सो चला दाखयता तुमकां किचनान कसं कितें अपडेट आसा. आनी थोडेशे ऑर्डरी आसा जे आयज एटलीस्ट हांव पोस्ट करपाचें म्हटल्यार एटलीस्ट पॅकींग करून दवरतलें. मम्मीची हेल्प घेतलें आनी पॅकींग करून दवरतलें म्हणजे म्हाका नेक्स्ट विकान तरी पोस्ट करूंक बरें पडटलें. हांगसर मम्मीन न्हय बारीक अशी बांगडोला घेतले कारण पेट्याक बीन जाय पडटा हुमण न्हय. सो तेका लागून सेपरेट करता आमी. सो हे पळयात बरें नुस्तें अशें येयना आतां फ्रेश. हे पळयात. आनी आमी खूब दिसांनी नुस्तें घेतलां. फ्रेश अशें बांगडुल्लें ना तें. आनी हांगसर न्हय थोडीशी मम्मीन सुंगटां घेतल्या. म्हटल्यार 100 रुपयाची सुंगटां. ही पळयात कितली कमी आसा पळयात. म्हापसा बीन गेल्यार बरें दितात ते वाटे, पण दारान येता पळयात न्हय ते तितले दिना अशें. सो अशा तरेन सुंगटां फ्राय करतली आनी हे तांकां हुमण करतली पेट्यांक बी. सो ते क्लीन करूंक ना, आतां क्लीन करून घेतली ती.
लाईट बीन वचत म्हणून नाही, ऑलरेडी मिरसांग जी आसा नाही ती रेडी करून घेतली, कारण पावस जसो पडलो काय मागीर लायटीची कांय गॅरंटी नसता, ताका लागून मिरसांग बीन वांटून घेतलेली आसा. जस्ट आतां कितें करपाचें, हुमण करपाचें आसा कुव्यांचें आनी मागीर सुंगटां फ्राय करपाचीं आसा अशे तरेन. सो ज्यो इतलो काबार जाला ना थंडेन भरपूर सारको, इतलो जाणा बॉडी बीन इतली पेन जातात जबरदस्त सामकी, काय सांगूं शकना तुमकां. सो अशे तरेन तर मदीं मदीं ना असो उलयता असा थंडेन एकदम हे जातालो आवाज बीन. आतां तरी ओके आसा, नाल्यार थंडी म्हटल्यार थंडी एकदम भायर सरले ते सगळे. सो कुव्यांचें हुमण केलें ना काय मागीर दाखयता तुमकां. ओके, ते मातसो ऑर्डरी काडून दवरल्या ते मातशें पळोवन घेता. पावसान काळोख केलो ना एका घरानूय सामको काळोख जाता. सो सगळें पयलीं लायट पेटयता आनी हे पळयात हांगसर हांवें न्हय ऑर्डरी जे आसा न्हय ते काडून दवरल्या. आनी प्लस म्हाजो हांगसर आसा बूक. बरेचशे दीस जाले हांवें ऑर्डरीचें सुद्दां काम कांयच करूंक नासलें, सगळ्यांक सांगून दवरतालें हांव की सद्या पॉसिबल ना, बट हे पळयात ही आतां ऑर्डर म्हाका पोस्ट करूंक जाय येता त्या विकान तरी. आनी बऱ्याचशा जाणांनी म्हाका अंडरस्टँड करून घेतलें की हांवें तांकां सांगलें ना की ह्या विकान पॉसिबल ना, तशें बऱ्याचशा जाणांनी म्हाका अंडरस्टँड बी केलें. हे पळयात, सो थोडे आसा जे ऑर्डरी पॅक करूंक जाय. घी बीन बऱ्याचशा जाणांनी ऑर्डर केला, सो ते बीन पोस्ट करूंक जाय. अशी कामां जी आसा ना जी पेंडींग आसा ती म्हाका आतां करून घेवपाक जाय. सो हांगसर हांव अरेंज करतालें की कोणाची ऑर्डर आसा कशी आसा, कारण एक एडवान्स म्हटलें न्हय मदीं मदीं एडवान्स ऑर्डरी सुद्दां आसले. मदीं मदीं न्हय एडवान्स ऑर्डरी सुद्दां आसले. कोणी सांगून दवरलेले की आमी UKसून येवपाची बीन आसा आनी आमकां असो 2 किलो 3 किलो मसालो जाय हा सुप्रिया म्हणून. एडवान्स बुकींग आसलें बरेचशे जाणांचे, बट मदींच हांव सीक पडलें, सो ताका लागून मातशें डिले जालें. सो आतां पळोवया तें कशें कितें हँडल करूंक जाय तें. म्हणल्यार म्हाका वचून दिवपाक जाय तें, जशें की हांवें सांगलें की बरेचशे थोड्या गोश्टी ज्यो आसा ते बॅक कॅमेराक चेंज जाल्ले आसा. सो ताका लागून म्हाका ऑर्डरी हँडल करचे पडटले, आतां व्हरोन घालचें पडटलें एकल्यान म्हणटात तशें. सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तशें हँडल करतलें हांव. सो ह्या सायडीन न्हय पावसान हांव पळयात काळोख केल्लो आसा. सकाळच्यान न्हय पिरी पिरी चालूच आसा आनी काल सुद्दां न्हय कंटिन्यू पावस चालूच आसलो. सो आयज मातशें अशें वेदर बरें आसा, तरी पण पावसान तो पळयात काळोख केला सामको. सो भायर येयल्या, नाल्यार न्हय हांव चडशें ह्या दिसांनी भायर येयना. सो आयज म्हटलें येवया, आनी काल तर येवंक गावनासलें कारण काल भरपूर असो पावस चालू आसलो ताका लागून. सो आसा पावसान काळोख केला हे पळयात. सो बरो पावसान काळोख केला, म्हाका दिसता आतां येतलोच तो. सो फायनली पावस परत आसलो तसो स्टार्ट जाल्लो आसा, नाल्यार मदींशें कडक अशें वत आसलें ना ताका लागून. हे पळयात सो मदींशें न्हय कडक अशें वत आसलें हालींच्या दिसांनी. पावस एन्जॉय करूंक गावत नासलो आनी हांवें बरेचशे प्लॅन केल्ले की हांव वॉटरफॉल बीन एक्सप्लोर करतलें, बट ह्या वर्सांत अशें कांयच प्लॅन आमचे सक्सेसफूल जावंक ना थोड्या रिजनाक लागून. म्हणल्यार बॅक कॅमेरानय थोडेशे गोश्टी चेंज जाल्ले आसा, ते हांव प्रेजेंट तुमकां सांगूं शकना. ओके, सो ताका लागूनूय आमी एक्सप्लोर करूंक बीन खंय वचूं शकना. सो प्लॅन भरपूर केल्ले की आंबोली वॉटरफॉल एक्सप्लोर करतले, अशे बरेचशे वॉटरफॉल आसले, बट ते सक्सेसफूल जावचे ना. ओके, सो सोडून गेला. तर हे पळयात अशा तरेन पावसान हे केला. सो आतां टेन्शन ना, कपडे बीन भितर सुकत घालूंक गावता. ओके, सो चला आतां हांव घरान वयता आनी घरांतलो अपडेट दिता तुमकां. थोडेशे ऑर्डरी हांवें काडून दवरल्या, ते पळोवया आयज पोस्ट करूंक गावत. म्हणजे फाल्यां संडे आसा आय थिंक. सो हय फाल्यां संडे आसा, बारीक बारीक पावशी पडटा. सो ऑर्डरी काडले हांवें, मम्मीची हेल्प घेवन हांव ते पॅक करतलें आनी पोस्ट करपाचें कशें कितें तें पळोवया. सो आतां म्हाकाच हँडल करूंक जाय सगळे गोश्टी, ताका लागून. चला हे पळयात परत आसलें तशें नुस्तें येयलें, म्हटल्यार आमच्या दारान न्हय एकली बायल घेवन येता मानशेचीं सुंगटां बी. सो मानशेचीं सुंगटां आनी एक कसलें तरी बारीक करमट कशें. मम्मी नाका म्हणटाली, बट ती म्हणटाली घे घे. हे पळयात तर गायज हांगसर न्हय टायम जाल्लो आसा 1
आणि आमी जेवता 1:30 सुमार 1:30 म्हटल्यार अशें जेवता आमी. सो ऑलमोस्ट आमचें काम जें आसा तें जाल्लें आसा. मम्मीन हांगसर सुंगटां फ्राय करून घेतली आनी प्लस हांवें थोडे फारशे ऑर्डरीचें काम सुद्दां करून घेतलें. डिटेल्सान करूंक ना, थोडेंच अशें काम केलें, जायना जालें कंटिन्यू बसोंक. ओके, सो बाकीचें म्हटल्यार सांजचें करया. आनी मम्मीन सुंगटां फ्राय केली. सो आतां मातशें वक्तार आमी जेवतलीं. आनी कितें म्हणटात अशें, सो मावशेन न्हय हेजे लाडू केल्ले, कारण म्हाका न्हय अशें खूब दीस जाले, म्हटल्यार न्हय बरीं वर्सां जालीं आमी ते लाडू, स्पेशली म्हजी मामाई करताली लाडू, ते पिठ्याचे लाडू. आनी बरीचशीं वर्सां जालीं पिठ्याचे लाडू खावंकच ना. सो ते दीस न्हय मावशेन पिठ्याचे लाडू करून दिल्ले आनी म्हाका इतले लायक ते जाणा, इतले लायक म्हणजे न्हय म्हाका एक संवय आसली की रातचे जेवले बीन न्हय काय एक पिठ्याचो लाडू खावपाचो. बेस्ट लागता सामको, बेस्ट म्हटल्यार बेस्ट. सो मावशेन करून दिले आनी हांव एकलेंच खाता. मम्मीक तितलें लायक ना, बट म्हाका लायक आसा. ते जात्याचेर बीन भड्डून करतात खबर आहा. आतां चडशे लोक तशें कोण करिना. म्हजी मामाई बीन करताली जात्याचेर सगळें जें कितें लागता पळय, उकडे तांदूळ बी सगळें जात्याचेर ते अशें कितें भड्डप आसता पळय आनी तेचे लाडू मागीर ते वळप आसता, अशें कितें आसा खंय, म्हाका एक खबर ना, म्हाका खावपाचें खबर आसा. सो म्हटलें आतां एक लाडू खावया, कारण अशें तोंडाक न्हय चेंज जातलें, तोंड एकदम कडू कडू जाता सामकें, तेका लागून. आनी मम्मी न्हिदलेली आसा, मम्मी जेवण बीन करून न्हिदल्या. तिका म्हटलें न्हीद, मागीर जेवच्या टायमार तुका उठयता. सो तुमकां लाडू दाखयता. ओके, तुम्ही पयात आनी मागीर कोणा कोणाक आवडटा ते कमेंट करून सांगात म्हाका. पिठ्याचे लाडू बघू शकता तुम्ही, म्हाका खूब लायक आसा हे पिठ्याचे लाडू. इतले लायक जाणा की पळयतकूच न्हय तोंडाक उदक सुट्टा हे पळयात. सो अशा तरेन मावशेन न्हय पिठ्याचे लाडू करून दिल्ले, म्हटल्यार बरेचशे दिल्ले. मदीं मदीं फुटला तो पळयात, एक फुटलो. सो ही आख्खी भरून दिल्ली हांवें खान खान न्हय तें हें केलें. आनी पौश्टीक सामकें, म्हटल्यार भितर कितें कितें आसता न्हय. सो डिटेल्सान म्हाका खबर ना, म्हाका खावचें खबर आहा. सो हे पळयात ते लाडू, पिठ्याचे लाडू अशा तरेन आसा सगळे. हे पळयात लाडू जाली आनी हे पळयात पिठ्याचे लाडू. कोणाक कोणाक आवडटा कमेंट करून सांगात. एक खाता हांव, मजा येता खावंक, टेस्टी सामकें. आनी ल्हानपणान हो लाडू खाल्ले उपरांत न्हय तोंडांतसून जो पावडर पडटालो न्हय, ती वेगळीच एक मेमरी आसली. म्हटल्यार ल्हानपणान आमी सगळीं बसतालीं, एक वेगळी मजा आसतली ती. ओके, सो चला जेवताना मेळटा तुमकां, कारण म्हजी बॉडी खरीच पेन जाता सामकी. अशें दिसता की अशें म्हणजे लायक गरम गरम अशें फील जाता. सो मागीर मेळटा तुमकां जेवताना दाखयता कितें आसा तें. तेच्या मागीर व्हिडिओ जो आसा न्हय तो एंड करता. तर गायज आमी जेवपाक बसली आनी हे पळयात खूब दिसांनी अशे खुबे पळोवंक शकता तुमी, यम्मी अशे खुबे केले मम्मीन. आनी तेच्या मागीर न्हय हांगसर आसात सुंगटां, एक मातसो तोंडाक चेंज म्हणून न्हय. आज खूब दिसांनी खुबे आनी सुंगटां आसा. सो चला तर जेवता बीन आनी मागीर मेळटा. सो गायज आमी जेवली बीन आनी टायम सांगपाक गेले आय थिंक सो 2 बीन जाले आसतली, मायस जाला. सो जेवली बीन बरे तरेन आनी आतां मेडिसीन बीन घेतले हांवें, मम्मीनूय घेतले. सो आतां म्हणटा तशें आमी दोगांय न्हिदून दितली सामकी, कारण एक तर थंडेन जीव सामको काबार जाल्लो आसा. आनी ब्लॉग म्हटलें एंड करया. एक्चुली न्हय खूब दिसांनी हांवें व्हिडिओ केला, बट आयच्या व्हिडिओ हांवें चड तितलो कितें खास करूंक ना, चड व्हडलेशे गोश्टी शेअर करूंक ना. आनी प्लस म्हजो फेस बरोसो डल दिसता, हांव जाणा. म्हाका कळटा की हांव डल दिसता व्हिडिओ, बट हांव जाणा की तुमी म्हाका अंडरस्टँड करून घेतली. आनी बरेचशे दीस जाले न्हय ब्लॉग करूंक नासलो. सो एक म्हटल्यार तुमकां अपडेट बी मेळटलो आनी म्हाकाय बीन मातशें हें जातलें. ओके, सो पळोवया आतां केन्ना कंटिन्यू करता हांव परत ब्लॉग बीन, कारण सद्या मातशी थंडी सारकी जायसर तरी, कारण ते एडिटींग मोबायल बीन पळोवन वचून सामको दोळे दुखतात सामके. ओके, तेका लागून आनी हात पांय फोडून येता सामके, इतलें जाणा. म्हटल्यार हे बीन म्हणजे अशें दुखता, लायक असो सुद्दां मातसो केस केलो न्हू जाल्यार हे दुखता सामकें थंडेन. सो कितें कितें दुखता ते सांगो नजो. आनी सद्या कपडे बीन पळयात अशें लूज पडटात सामकें, लूज गळगळटात म्हणटात तशें थंडी. ओके, सो चला तर गायज आयचो व्हिडिओ आवडलो असो जाल्यार लायक शेअर सबस्क्राईब करूंक विसरू नका. परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या देव बरें. बाय बाय.